Hello guys, welcome back to my channel Priya's Little World. कशें तुम सगळीं हांव हांगा बरें आनी आयज हांवें चिंतिल्लें चिली चिकन करपा सो हांव तुमकां ती शेअर करता आतां सो लेट्स स्टार्ट. सो म्हाका शूट करून उगडो आसून हांवें मॅरिनेट करता तेन्ना सो हितून हांवें सॉल्ट आनी पेपर एज पर युअर टेस्ट घायला आनी सोया सॉस घायला 1 टीस्पून एक एग घायला 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च एंड 1 टेबलस्पून रिफायंड फ्लावर मीन्स मैदा घायला ऑल पर्पज फ्लावर. हांव एक सगळो डिस्क्रिप्शनान दिता तुमकां ओके आनी तें मिक्स करपाचें आनी एक मॅरिनेट करून दवरपाचें एक हाफ एन आवरशें ओके. तें मास मॅरिनेट करून दवरलो न्हू तें आतां हांव फ्राय करता तें आनी दाखयता तुमकां फ्राय करता तें नॉर्मल तेलां डीप फ्राय करपाचें ओके. सो हेचो चिकन फ्राय करून जालें सो आतां आमी ग्रेवी करपा हेचो एक आनियन घेयला आनी अशें कट केले त्यान तेजे पेटल्स अशें केले कॅप्सिकम घेयला हांवें हाफ ग्रीन घेयला हाफ रेड घेयला आनी अशें करून स्क्वेअर कट केले आनी जिंजर घेयला हाफ इंचें 4 चिलीज घेयले आनी अशें करून स्लीट कट केले आनी हे 2 टेबलस्पूनशे गार्लीक आसतलें आनी बारीक चॉप केला ओके. आतां हिंगेचो कायल दवरलें व्हडलें पॅन घेयलें आनी हांवें ऑयल घातलें ओके कित्याक ऑलरेडी चिकन फ्राय केलोलें आहा न्हू सो तेका तितून ऑयल आसतो न्हू चड तेका लागून थोडें घाता लायक यू कॅन पूट 2 टेबलस्पून लायक ओके. आतां तितून तें गार्लीक चॉप केलो न्हू तें घाता ओके. आतां जिंजर एड करूया ओके. आतां तितून हेचो चिलीज घालता कट केलो तो आतां तितून आनियन कॅप्सिकम तें घालया आनी मातशें तें स्टर फ्राय करी मातशें फ्राय करूया तेका ओके. मातशें क्रिस्पीनस सो आतां आमगे तें जालां आतां तितून 1 टेबलस्पून सोया सॉस एड करता आनी सॉल्ट एड करता सोया सॉसा सॉल्ट आसता सो ते प्रमाण तुमी सॉल्ट एड करा. Also black pepper so like 1/4 teaspoon and after mix करूया बरें. एक न्हू हांवें 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च घेयला आनी हाफ कप उदक घालून अशें स्लरी करून दवरलो आहा तें मागीर एड करपा दाखयता तुका केन्ना एड करपा. आतां तें आमगे जालो सगळें आतां आमी तितून चिकन फ्राय केलो तें एड करूया आनी तेका तें बरें मिक्स करून दिवया ओके. तितून इल्लेशें हाफ कपशें उदक एड करतलें ओके. तुमकां आनी चड ग्रेवी जाय जाल्यार आनी एक्स्ट्रा एड करूं जाता ओके. आतां आमी ती स्लरी केलो न्हू कॉर्नस्टार्चाची ती एड करूया आनी एक 5 मिनट्स अशें शिजोवया. सो आमगे चिली चिकन रेडी आहा पळय ओके. चिली चिकन कोण येयला वयर कित्याक आतां रातची केली न्हू ती शूट सो म्हाका आनी हांवें व्लॉगींग करूं टायम ना कित्याक म्हाका विडियो एंड करूं जाय ओके. सो व्हडलें कांय केलें ना ओके. तेंचे विडियो आय मीन रेसिपी शूट केल्ले आनी रेसिपी घातो म्हणलें तेका लागून आनी विडियो एंड करचे पयलीं एक बर्थडे वीश आहा ओके. ओके सो आयज न्हू एक बर्थडे आहा. Happy birthday Emilia, may God bless you always and may Lord protect you always and all your dreams come true and enjoy your day. Happy birthday Godma, may God bless you. So if you like my video, like, comment and share and subscribe to my channel. Till then I'll take care and I'll see you all in the next vlog and bye. Good night.